Living politics exchanges आणि देवा सोबत मनीसलो नमान बरी कृपेन मुरले समित जे संगता स्त्रिया मिता तू सदैव अन सदैव इम्पॉर्ट तुझ्या कुशी चेंजेस भाग्यवंती देवाच्या मये आमा पासत विनाती कर मागिया येसुमिया बडवेंच्या इसपरवी तुझ्या पतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्याव तुझ्या कष्टांनी कुरसवरवीन जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हण आम्ही मागताव त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारे फाताम महिमा बापाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच देन म्हाका दिल्या तुझ बेन म्हजे महत्वच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन सासना सविश्य उदी तांकां ये सम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी समाधानांत विशय घेवन दिता आमेन एक घडी भर आमचे दोळे दंप्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आज हे मीस बेटोवच्या आमच्या याजाक बापाचेर तशेंच वाचपा परगट करतल्या भाव भयणींचेर गायन गायतल्या भाव भयणींचेर आनी आमकां कुमो करच्या सर्वांचेर आनी आमचेर पवित्र आत्म्याची विशेष सकत आतां मेळोवन दी संपूर्ण क्रियाळ समजोणेन ह्या मिसांत आमी भाग घेवंक पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवन दी आमी मस्तो त्या सावां घेवन आयल्याव आमी अर्गां घेवन आयल्याव त्रिएका देवाक अर्गां दिवंक आयल्याव देखून आमी आज आमचो भावार्थ गट जावं उर्बेस्त मिशनरी जावन आयचो संदेश बरो करून समजून घेवंक गरज आसली कृपा आतां आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये 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 परत एक घडी विनंती आसा फाटल्यान दायकन बसनाकात मुखार या मस्तो जागो आसा भुरग्यांनी युवा जाणांनी विशेष करून मुखार येजय वडिलांनी तांकां सांगचें कित्याक आमी एक कुटाम जावन हें मीस भेटोवचें आसा प्रायवंतां फाटल्यान बसत्यार ओडनी तरणाटी आवय बापूय आसात भुरगीं आसात दायकन मुखार या आनी हांगासर म्हज्या दाव्या कुशीनी जागो आसा उजव्या कुशीनी जागो आसा आनी वाठारांत आसली मिसाक येवंक आसा जाल्यार आतांच भितर येया सुरवेर तावन आखेर पर्यंत संपूर्ण रितीन मिसांत आमी बरो करपाक घेवचय वांटो घेवचय आनी आमचो भावार्थ गट करूंक ह्या मिसांत आमी प्रयत्न करचे देखून हे मीस आतां आमी थोड्या मिनिटांनी सुरू करता देखून फाटी आसली मुखार येया आनी भायर आसली भितर येया एक घडी भर मौनपणी आमी मागया उभी रावया प्रवेश गीत सुरू करूया गीत संकोचो
सो आमचे ताणे भोगतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवसो ही सायसो संभ्रमासो त्रिएक देवाक वचून गावसो आमचे ताणे भोगतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवसो एका मोनान खावत्या काळजान याजाक बापा सोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटोवंक अर्गां बलिदान दैवीक उतरांची निसुफळ कशां ही सायसो संभ्रमासो त्रिएक देवाक वचून गावसो आमचे ताणे भोगतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसो मोगाळ भुरग्यानो भावानो आणि भयणीनो सा जुजे वासाक मान करूंक आमी हांगासर एक कुटुंब जावन ह्या पूर्ण शेतान जमल्या हो सांत जुजे वास एक विशिश्ट सुवार्थ परगटणार आमच्या गांवांत आनी आमच्या लागशिल्ल्या गांवांत श्रीलंकान ताणें जेजूची सुवार्थ परगट केली जेजूची वळख दिली आनी जायत्यांक क्रिस्ता थंय पवित्र सभे थंय हाडलें आज ताका आमी नमन करता आसतना ताचें प्रेरण घेवन आमी जण एकली आमच्या बेसांत आनी आमच्या वावरांत खंय आसां आमी थंयसर सुवार्थ परगटणार जावन आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी ताचे जावन प्रेरण जोडया आनी आतां हें बलिदान फावो त्या प्रमाणे भेटो आमी फातकी म्हणून वळखुया देवाची काकलूत आनी बोगसाणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून मगे सदां सामको मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पदकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Serves por
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्याच फुटा सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बाप्पा सांजुजे वासाक परजळीत मागणी आणि दुबळी कायची जिणी जिवंक तुझ्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्षीक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आणि दुबळी कायच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप तवळ पाऊल आनी बर्नाबास कांय फुडें करिनासतना जुदेवांक धैर्यान अशें सांगी लागले देवाची उतर पयले तुमकां कळीत करची गरज असली पूण तुमी ते इन्कार कर ससनी जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्यार आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातीच्या लोकांतय परतता तशें करूंक सरस्परांस आमकां ताकीद दिल्ली आसा पृथ्वीच्या पंतापर्यंत बाचावेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्राचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला हें आयकून जुदेवनी आसले संतसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली ससनी जिविताक नेमल्या सुमेस्तांनी सतमनले अशें सोम्याचे उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले देवाचे उतर हे आपले तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस पोरा आपले तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस पोरा आपले तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस पोरा आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस पोरा आशेव नाशेव सर्वेस पोराची वाट हांव पळयतलो ताणे म्हजेर भगवन दिश्ट घाली म्हज्या उल्याक कान दिले एक नवे गीत
ताणे म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते यज्ञ आनी भटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय तेन्ना आबळे हांव येता मोडले हांवें शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेले आसा देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोष तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या तवळू इकरा शिस गलिलियाक गेले आनी जेसून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले ताका पळयताच शिशांनी ताका नमस्कार केलो तांचे भितरल्या थोडांचो दुबाव तवळ पर्यान वचोंक नातुल्लो जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस्त प्रोत्साचे शिस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे आखेर पर्यान तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी आज मानकरचो सांत
जुझेवास एक विशेष आणि विशिष्ट सुवार्ता प्रगटणार. चढावत आमच्या गावांत सुवार्ता प्रगट केल्ले मिशनरी भायल्या गांवांत येवन जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमकां सांगून दिल्ले. पण हो सांत जुझेवास आमच्या गांवांत जल्मोन आमच्या गांवांत पयले आनी उपरांत लागशिल्ल्या श्रीलंकाक वचून सुवार्ता प्रगट केल्लो एक विशेष आनी विशिश्ट सांत सुवार्ता प्रगटणार वा मिशनरी. आयच्या सुवार्त्यांत आमी आयकल्लीं उतरां अशीं आसात. जेजू सर्गाक सोडोन वेच्या फुडें ताच्या शिसांक ताणें आपयलें आनी तांकां ताणें सांगलें, आदेश दिलो म्हणून, वसा तुमी सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता प्रगट करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिया. हांवें तुमकां कितें शिकयल्लें आसा तें हेरांक शिकया आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून. ही उतरां सांत जुझेवासान सारकी समजोवंक साधन केलें आनी